वेंचणूक आयुक्तान गोंयांतले उरिल्ले मतदारांची नांवां मतदार वळेरेंत घालपाक 8 आनी 27 जुलयाक जागृताय कार्यावळ दवरल्या। जुलय म्हयनोभर मतदारांनी आपली नांवां मतदार वळेरेंत घालून घेवचे अशें आवाहन मुख्य वेंचणूक अधिकाऱ्यान केलां। सदांच जेन्ना इलेक्टर रोल किंवा इलेक्शन्स आयली त्या वेळार खूब जाण म्हणटात की आपलें नांव इलेक्शन रोलान ना, फाटल्या फावटी आशिल्लें। आतां एक ऑपॉर्च्युनिटी तांकां आसतली की त्या ऑपॉर्च्युनिटीक तांणी आपलें नांव इलेक्टर रोलान आसा काय ना तें पळोवचें। जर समज तातूंत चूक कितें आसत, मिस्टेक आसत कितें नांवाची, जाल्यार ती रेक्टिफाय करची। ह्या वेळार आपलें नांव किंवा आपल्या फॅमिलीचें कोणाचें नांव ना जाल्यार तें घालून घेवचें। आनी ताच्याच बरोबर कोण जर आपल्या घरान ना किंवा आपल्या लोकॅलिटीन ना किंवा आपल्या भाड्याच्या घरान जर ना जाल्यार तांची नांवां ते इलेक्शन रोलान आसा काय ना ती पळोवची आनी ती डिलीट करपाक लावची। कारण आमी हो प्रोसेस जो करतलो फक्त एनरोलमेंट न्ही तर क्लिनसिंग ऑफ इलेक्टर रोल, आमकां इलेक्टर रोल सामकें साफ करूंक जाय की खरेंच जे इलेक्टर्स कोण आसा तांची नांवां ते इलेक्शन रोलान येवची। स्पेशली 18 आनी 19 वर्सांचे जे एज ग्रूप आसा अप टू 21 पर्यंत हे यूथ आसा तांचे एनरोलमेंट आमच्या हातून मातसो कमी आसा। बाकीच्या राज्यांच्या हातून पळयत जाल्यार आमचो हें बरो आसा। तरी आसतना जवळ जवळ आतां 2000, 3000, 2000 अशेंच हें आसा, गॅप आसा। आमी सगळे कॉलेजीक कॉन्टॅक्ट केल्लोच आसा। कॉलेजीन आमचो कॅम्पस एम्बॅसिडर्स आसा, कॉलेजीन नोडल ऑफिसर्स आसा आनी हे नोडल ऑफिसर्सान हे आपलें काम करतलेच। ताचेच बरोबर जर तांकां मॅसेज पावत तांच्या हाजे पर्यंत की बाबा आतां हो स्पेशल कॅम्प आसा एका म्हयन्या खातीर, त्या म्हयन्यांत जर कोणाचो लेफ्ट आवट वोटर्स आसा तांणी आपली नांवां घालून घेवची म्हणून। We are going to have special camps on 2 days, which is 8th of July and 22nd of July, and on those days we are going to target the educational institutions, and through Nehru Yuva Kendra and NSS we are going to target those who are not in the educational institutions. That way we require support of whole of Goa, all the citizens, that they should make this campaign successful. If you see we have done our gap analysis. So as per our data, 18 years old, those who are not enrolled is 6,569, 19 year 3,770, 20 year 2,563, and 21 year age 2,075. There might be some persons who are even older than that. They are most welcome. They can submit the form to ERO offices. They can submit the form by post to ERO offices, and online also it can be submitted on nvsp.in, National Voter Service Portal.in, NVSP. And BLOs are also going to visit different areas, and there are Election Commission of India mobile app that also can be used, and our number call center 1950 can also be used for seeking out any information and also seeking out any clarification. या वेळार पत्रकारांनी मुख्य वेंचणूक अधिकारी कुणाल हांकां 2017च्या वेंचणुका वेळार वाहनांच्या खर्चाचेर मुखेलमंत्र्यान आक्षेप घेतला तांचे विशीं प्रतिक्रिया विचारली तेन्ना वेंचणूक आयुक्त पारदर्शक आसा आनी कसल्याय छान्नेक सामोरे वचपाक शकता अशें तांणी सांगलें। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। See, election is a huge task, and the functionaries right from CO office up to the Mamladar level, BLO levels are involved. Then all the collection of all the vouchers, bills, and then final disposal, because it is not like what a person is claiming is completely passed. It has to be properly scrutinized by the accounts functionary, by the DDO, and by the concerned person who is having the signatory authority. It takes time and it is still in the final state. It is not finalized so far. And after that, these are all subject to the audit by the CAG. So that way elections are most transparent department and it is open to the scrutiny by everyone. And all procedures have been followed.